नेहेम्यास. जेरुसलेमांत लोकसंख्या नव्यान वाडोवपाची नेहेम्यासाची पडत. चॅप्टर 11. आतां पोरजेच्या फुडाऱ्यांनी जेरुसलेमांत रावपाक सुरू केलें देखून उरलेल्यांनी सर्ती घाल्ल्यो. दाखांतल्या एकल्यान जेरुसलेमांत पवित्र शारांत येवन रावचें जाल्यार हेरां 9 जाणांनी भायर गांवांनी वस्ती करची. जेरुसलेमांत रावूंक खोशी दाखयलेल्या सगळ्यांक पोरजेन वाखाणली. जुडांत रावपी प्रांतांतले मुखेली हेच आसले, पूण इस्रायल पोरजा, याजनीक, लेवीत, मंदिरांतले सेवक आनी सोलोमोनाच्या सेवकांचे पुर्वज जेरुसलेमांत आनी जुडांतल्या नोंगरांनी आपापणाच्याच भाटांत रावताले. जेरुसलेमांतली जुडेवांची लोकसंख्या. जेरुसलेमांत आपलीं घरां दारां बांदून वस्ती केलोल्या जुदा आनी बेंजामीन वंशांतले ते उज्जुआचो पूत आथाया आनी हो अमारियाचो आनी शेफातियाचो आनी मेहालालेचो हे पेरेजाचे संस्थींतले. आनी मासेया बारुकाचो पूत, बारूक कोल होजेचो, हो आजायाचो, हो आदायाचो, हो जोआरिबाचो, हो जेकारियाचो, शेलाच्या घराण्यांतलो. पेरेजाचे जे पुर्वज जेरुसलेमांत रावताले ते सगळे धरून 468 नामनेचे मनीस आसले. हे बेंजामीनाचे पूत. सालू मेशुलामाचो पूत, हो जोएदाचो पूत. कोलाया हो पेदायाचो पूत. मासेया हो कोलायाचो पूत. इथिएल हो मासेचो पूत. जेशाया हो इथिएलाचो पूत आनी ताचे भाव गाबाय आनी सालाय 928 आसले. जिक्रीचो पूत जोएल तांचो मुखेली आनी शाराचे पोदवेचे दुसरे सुवातेर हाशेहुआचो पूत जुडा आसलो. याजनीकाचे कुलयेंतले जोआकीम जेदायाचो पूत, सेरायाचो पूत जोआकीम, हिल्कियाचो पूत सेराया, मेशुलामाचो पूत हिल्किया, जादोकाचो पूत मेशुलाम, मेरायोथाचो पूत जादोक, आहितुबाचो पूत मेरायोत, हो देवाच्या मंदिराचो मुखेली आसलो. आनी तांचे सोयरे जे मंदिरांतले सेवाधर्मीक काम करताले ते 822 जाण आसले. जेरोहामाचो पूत आदाया, पेलालियाचो पूत जेरोहाम, आमजीचो पूत पेलाया, जेकारियाचो पूत आमजी, पाशुराचो पूत जेकारिया, मालकीजाचो पूत पाशूर आनी तांचे गांव भाव घराण्यांचे मुखेली 242. आजारेलाचो पूत आमशाय, आजायाचो पूत आजारेल, मेशिलेमोताचो पूत आलिजाय, इमेराचो पूत मिशेलेमोत आनी हांचे सोयरे 128 नामनेचे मनीस. तांचो मुखेली मागदोलिमाचो पूत जाबदियेल. आनी लेवितांतले हाशुबाचो पूत शेमाया, आजरिमाचो पूत हाशूब, हाशाबियाचो पूत आजरिकाम, बुन्नीचो पूत हाशाबिया आनी लेवितांच्या मुखेल्या मदले शाबेताय आनी जोजाबाद हे देवाच्या मंदिराच्या भायल्या वावराची जबाबदारी चलयताले. आनी प्रार्थना वेळी वाखाणणेची मागणी आनी दिनवासनी सुरू करचें फुडारीपण मिकाचो पूत मातानिया, जाबदीचो पूत मिका, जाबद आसाफाचो पूत हो चलयतालो. बाकबुकिया हो ताचो सकयलो संगडो आनी शामुआचो पूत ओबाद्या, गालालाचो पूत शामुआ, गालाचो पूत जेदुथून. पवित्र शारांतल्या सगळ्या लेवितांचो आंकडो 284 आसलो. पुरवणेच्यो टिपो. दार राखणे आकूब, तालमोन आनी दारवंट्याशी पारो करताले तांचे सोयरे ते 172.
मंदिराचे चाकर ओफेलांत रावताले. जिहा आनी गिश्पा हांचे खाल देव मंदिराचे चाकर आसले. बानीचो पूत उजी, हशाबियाचो पूत बानी, मत्तानियाचो पूत हशाबिया, मिकाचो पूत मत्तानिया, आसाफेच्या कुलांतले. हिल्जी जेरुजाल्यांतले लेवितांचो अधिकारी आसलो. आसाफाच्या वंशांतले निजाचे गावपी ते देवाच्या मंदिरांत सेवा धर्मा वेळार आपूण गायनां चलयताले, कित्याक राजाची तांकां हुकूम आसली. दिसाच्या दिसा नेमावळी प्रमाणे तांणी गावूंक जाय आसलें. जुडाचो पूत झेरा हाच्या वंशांतलो मेशेजाबेल हाचो पूत पेताया लोकांस संबंदाच्या सगळ्या वावरा बाबतींत राजा मोर्यांतूच आसलो. जेरुजाल्या भायर जुदेवांची लोकसंख्या. बाकीची इस्रायल पोरजां यादनिकां आनी लेवितां सयत जुडाच्या नगरांनी जण एकल्यान आपल्या पुर्वजांच्या भाटांत राबितो केलो आनी खेड्यांनी आपल्या वाड्यांनी. जुडाच्या वंशांतल्या थोड्यांनी किर्यात आर्बांत आनी ताच्या खेड्यांनी आपलीं घरां बांदलीं. दिबोनांत आनी ताच्या खेड्यांनी आनी जेकाबिझेलांत आनी ताच्या खेड्यांनी, जेशुआंत, मोलादांत, बेतपेलेतांत, हजर शुआलांत, बेरशेबांत आनी ताच्या खेड्यांनी, जिकलागांत, मेकोनांत आनी ताच्या खेड्यांनी, एनरिम्मोनांत, जोरांत, जोमुतांत, जानोआंत, आदुल्लामांत आनी तांच्या गांवांनी, लाकिशांत आनी ताच्या वाड्यांनी आनी आजेकांत आनी ताच्या खेड्यांनी वस्ती केली. हे परी बेरशिबा पासून ते हिन्नोमाच्या फालक्या पर्यंत तांणी आपली वसणूक केली. बेंजामिनाच्या वंशांतल्या कांय जाणांनी जेबा मिकमाशांत, आयजांत, बेथेलांत आनी ताच्या खेड्यांनी वस्ती केली जाल्यार अनानियांत, हाजोरांत, रामांत, जितायमांत, हादिदांत, जेबोयमांत, नेबालांत, लोदांत, ओन्यांत आनी कारागिरांच्या फालक्यांत रावूंक लागले. थोडे लेवी कुलियेंतले जुडांत जाल्यार थोडे बेंजामिनांत रावले. देवाचें उतोरें.